1 Samuel chapter 21. David आणि नोबांतलो याज्ञिक. दावीद नोब म्हणटात थंय अहिमेलेक ह्या याज्ञिका-शीं गेलो. अहिमेलेक कोडकोडून mellunk आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं एकलोच कित्याक? तुजे बरोबर दुसरो कोण कित्याक ना? दाविदान जबाब दिलो, राजाच्या कसल्या एका कामा खातीर हांव हांगा आयलां. दाविदान अहिमेलेक याज्ञिकाक म्हणलें, राजान म्हज्या हातान एक वावर दिला आनी म्हाका अशी आज्ञा दिल्या, तुका दिल्ल्या वावराची आनी आज्ञांची खबर कोणाक कळची न्हय. आनी omkea-omkea जाग्यार हांवें म्हजे सेवक नेमल्यात. म्हणटच आतां तुजे कडेन कितें आसा? तुज्यान म्हाका 5 उंडे ना तर आनी कितें तरी दिवंक जाता. याज्ञिकान म्हणलें, म्हजे लागीं कसलेच सादे उंडे नात, पूण पवित्र उंडे आसात. जाणी अस्तरे कडेन संबंद जोडूंक ना तांणीच ते खावं. दाविदान याज्ञिकाक जबाब दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच ह्या फाटल्या 3 दिसांक वाटेर आसतना अस्तऱ्या कडेन संबंद जोडूंक ना. धर्मीक नदरेन म्हजे मनीस नितोल आसात. जरी ही वाट अपवित्र, तरी ते आयज खऱ्यांनीच धर्मीक नदरेन पवित्र आसात. म्हणटच याज्ञिकान दाविदाक पवित्र उंडे दिले. ताचे कडेन आनीक दुसरे नासले. हे उंडे वेदीचेर दवरलेले आसले. ते थंयचे काडटा तेन्ना तांचे बदलेक नवे उंडे धरूंक जाय आसले. साऊलाचो एदोम गांवाचो दोeg नांवाचो मुखी गोरवां राखणो कसलो तरी आपलो धर्मीक कायदो पाळूंक जाय आसलो म्हणून त्या दिसा थंय पावोन सरलो. दाविदान अहिमेलेकाक म्हणलें, तुजे लागीं एक बालो ओ बाण आसा जाल्यार म्हाका मातसो दिवंक जातलो. राजा-chea वावराक इतली ताकीद आसली की म्हाका एक बालो न्हय म्हूण दुसरी हातयारां घेवंक वेळ मेळ्ळो ना. अहिमेलेकान जबाब दिलो, म्हजे लागीं फिलिस्तेवकाराच्या गोलियाताची तरवार आसा. तो गोलियात तुवें एलियाचे पायंडीन मारलोय न्हू तो. ती ह्या त्या म्हज्या जोगल्या फाटल्यान लुकटाक घुसपावन आसतली. म्हजे लागीं हातयार म्हणटात तें तीच आसा. तुका जाय जाल्यार तुज्यान ती व्हरूंक जाता. दाविदान म्हणलें, ती म्हाका दी. तिचे परस बरी तरवार आनी खंय मेळची ना. दावीद फिलिस्तेवकारां सांगाती. म्हणटच दावीद उठलो आनी त्या दिसा साऊलाचे भिरांतीन पडून वचून गाताच्या राजा आकिशा सोशें आयलो. राजाच्या सेवकांनी राजा आशिकाक म्हणलें, ओ दावीद देसाचो राजा न्हय? साऊलून 1000 मारले पूण दाविदान 10,000 अशें ताचे विशीं गावून ती नाचताली न्हय? ही उतरां दाविदाच्या काळजाक लागलीं. ताका गाताचो राजा आकिशाची बरीच भिरांत दिसूंक लागली. तांचे मुखार ताणें आपली वागणूक बदलली आनी एक पिसो कसो भोवूंक लागलो. तो दारांच्या दारवंट्यांचेर बरोवंक लागलो आनी आपली लाव खादार व्हांवोशी कोत्तालो. आनी आकिशान आपल्या अधिकाऱ्यांक सांगलें, पळयात तो मनीस पिसो. तुमी ताका म्हजेशी कित्याक हाडला? म्हजे मुखार पिशे मनीस उणे आसात की ह्या मनशाक ताचें पिशेपण म्हजे मुखार परगट करूंक ताका हांगा हाडला? कितें हो पिसो मनीस म्हज्या घरांत येतलो? देवाचें उतर हें.